दर दिसा बोटींतल्यान 50,000 गोंयकार न्हंय हुबतात. दुसरे पावंड्या भितर वॉटर मेट्रो प्रकल्प हातात घेवपाचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगले. वॉटर मेट्रोक लागून जुवारी आनी मांडवी न्हंयक जोडून उत्तर आनी दक्षिण गोंय न्हंय येरादारी बेगीन सुरू जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें पणजे टर्मिनल इमारतीचे उक्तावणा वेळार दिली. गोंयांतल्या उदका येरादारीचे आधुनीकरण करपा खातीर आतां पयल्या टप्प्यात गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्प चालीक लायतले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हाणें दिली. पणजेच्या खाशेल्या बोट टर्मिनल इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें सांगले, दर दिसा सुमार 50,000 नागरीक न्हंय हुबतात. रोरो फेरी सेवा सुरू जाले उपरांत हो आंकडो आनीक वाडला. उदका मेट्रोक लागून जुवारी आनी मांडवी न्हंयतल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंय चड प्रभावीपणान जोडटले. हाका लागून प्रवास वेळ उणो जातलो आनी नागरिकांक आधुनीक आनी पर्यावरणाक अनुकूल येरादारी पर्याय मेळटलो. ते भायर मुरगांव बंदर प्राधिकरणात पर्यटन बोटी खातीर खाशेले टर्मिनल स्थापन करपाचें काम सुरू आसा, जे फुडल्या 6 म्हयन्यांत उक्तावण जातले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संवसारीक दर्जाची दर्यावयली मुळावी बांदावळ, कार्यक्षम उदका मार्ग, नुस्तेमारी, टिकाऊ पर्यटन, सुरक्षीत उदका येरादारी आनी आधुनीक दर्यावयल्या प्रशासनाक चालना दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. 50,000 लोक पॅसेंजर्स हे डेली रिवर क्रॉस करता आणि हाल्लीच आमच्या रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्ट्रान रोरो फेरी हाडल्या कारणान ते आनीक 5,000 चड लोक वाडले जे रोरो फेरींतल्यान हे येवपाक लागले. म्हणून अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमकां गरज आसा. म्हणून तर आमी जेन्ना म्हणटा की मानादीक प्रधानमंत्री जेन्ना विकसीत भारत 2047 हाचो विचार करता, आमी विकसीत गोवा 2037 हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना आमकां वर्ल्ड क्लास मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत रेडी करपाक जाय. एफिशियंट वॉटरवेज आमकां रेडी करपाक जाय. स्ट्रॉंगर फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमकां आनीक मोठ्या प्रमाणात आमी रेडी करता. सस्टेनेबल टुरिजम, सेफर नॅव्हिगेशन आनी मॉडर्न मरीटायम गव्हर्नन्स हे करपाचो आमचो संकल्प आसा. ताका लागून आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली ह्यो सातत्यात करीत आसा. That the Goa Water Metro project, which was earlier envisaged in a later phase, has now been brought into phase 1 implementation priority. It is because Honorable Chief Minister a few days back visited Delhi and he requested me that गोवा को देना चाहिए, गोवा के लिए नई व्यवस्था खड़ा करना चाहिए. अगर वाटर मेट्रो सक्सेसफुली ऑपरेट की गई है कोशीन में, उसी हिसाब से गोवा में भी इसको विशेष रूप से बढ़ावा देना चाहिए. तो इसलिए सीएम साहब का रिक्वेस्ट को और गोवा की जनता की रिक्वेस्ट को हमने मानकर ये आज मैंने ऐलान किया है. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो नुस्तेकारांच्या उदरनिर्वाहाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना असो विस्वास मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें उक्तायला. सद्याच्या फेरीबोट सेवा प्रमाण वॉटर मेट्रो दर्यादेगेर चलताली आनी प्रवाशा खातीर वेगळी स्टेशनां आनी रॅम्प दितले अशेंय ताणें सांगलें. वॉटर मेट्रो कॉन्सेप्ट जर गोंयांत हाडलो, सद्याक आमचे डेली हे आसात पॅसेंजर्स आसात ते आमची कॅपेबिलिटी 50,000 आसा आणि 50,000ची 1 लाख जातली. कारण पर्यटन आणि बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. जश्यो आमच्यो रेल मेट्रो आसा तशीच वॉटर मेट्रो, ताची फिजिबिलिटी स्टडी जाल्ली आसा. DPR इज इन हें आमी एक स्पेशल पर्पज व्हेकल करून तातूंत भितर ती लॉन्च करतले. फर्स्ट फेज म्हणून न्ही ती आमी वी वर प्लेस्ड इन द सेकंड फेज ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट that has been brought after intervention of Honorable Chief Minister. आमी जेन्ना हो फोर्सिबल हें केलो तेन्ना तो पयले फेजीन भितर घेतले आसा. म्हणून इमिडिएट स्टार्ट जावपा खातीर ना जर जाय जाल्यार पयली फेजीच्यो ज्यो महाराष्ट्र आशिल्ल्यो किंवा वेस्ट बंगाल आशिल्ले तांच्या ती काडून आमचे भितर फर्स्ट फेजीन हाडलेले आसा. सो इट वील इमिडिएटली गो हेड. नुस्तेकारांक काय परिणाम जावचो ना? हय, ते दिल्ले आसा. ते आमी पयली एक फावट प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेवन केल्ले आसा. तुमचे जर आतां हाजेर बी मारले जर जाय जाल्यार ते मेळटले. नुस्तेकारांक काय एब्सोल्युटली नुस्तेकारांक काय ना. आतां खंयच्यो फेरीत जाता त्यो आमकां नुस्तेकारांक जाता. दीज आर नॉट म्हणजे हॅवी हें न्ही ते वॉटर अशें प्रॉपेलर ड्रायव्ह करनात आनी नुस्त्यांनी आनी कोस्टल लायनीन भितर वतली. आनी आतां जश्यो फेरी वतात तीच पद्दतीन वतल्यो, पूण ताका एक स्टेशन आसतलें, एक खंय रावपाक एक रॅम्प, बरे क्वॉलिटी वर्क्स जातले आनीक अलॉंग दी हें म्हणजे ते फॅसिलिटेट करतले आमच्या सगळ्या पॅसेंजरांक. कनेक्टींग ऑल दी म्हणजे आतां तेरेखोलच्यान कनेक्ट केले जर जायत, आमकां फोर्ट कनेक्ट जाले, आमकां मावंटेन कनेक्ट जाले, आमकां
आयलंड्स कनेक्ट जाली, आमकां टेम्पल्स कनेक्ट जाली, आमकां ओल्ड गोवा चर्चीस कनेक्ट जाले. सो एनी ऑफ दी टुरिस्ट हू इज म्हणजे एक सकाळ फुडें काडले जर जायत एक रावंड मारून तो येतलो. म्हणजे मदीं मदीं तो आपले एक्सप्लोर करतलो, खंय गेलो आतां खंय हांगा गेलो जर जायत ओल्ड गोवा एक्सप्लोर केलो, परत एक फावटी बसलो दुसऱ्या स्टेशनाचेर गेलो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचें मंदिर पळयलो, थंयच्यान आयलो परत फेरीचेर बसलो दुसरे कडेन गेलो. सो दीज आर दी थिंग्स दॅट वील फॅसिलिटेट अँड इम्प्रूव अपॉन दी टुरिजम, वॉटर टुरिजम. सो वी हॅव नॉट एक्सप्लोटेड दी वॉटर टुरिजम. विथ दीस प्रोजेक्ट म्हाका दिसता की आमी जशे लँडाचेर ट्युरिस्ट सगळे आसात तशे ते क्रूज करून वतले. लँड ट्रान्सपोर्ट लेस जातली. म्हणजे डिकन्जेशन ऑफ लँड ट्रान्सपोर्ट आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.